प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आजकाल जायते जाणांक एक सवाल आसा जिवितांत. जायते जाणांक कश्ट येतात, अनवर येता, पिडाशिडां येता, निरासपण येता, सुलवण येता, रिणाचे भार येतात आणि थोडे बोवाळ थोगडायतात आणि थोडे म्हणटात देवान म्हाका सूण सोडला, ह्या देवाचो शिराप म्हजेर पडला म्हणून. जायते जाण इसारतात येवन, म्हाका शिराप म्हणी पडला गी, ह्या मलगडेचो शिराप गी, ह्या आनी कोणाचो शिराप म्हाका लागला गी, कित्याक म्हाका समृद्धी मेळना, प्रॉस्परिटी म्हज्या जिवितांत कित्याक ना, अशें पुरो सवालां विचारतात. पूण ह्यो सगळीं सवालां सूख म्हणून म्हजी भोगणां अशीं आसात. म्हळ्यार हे सगळे सूख हे असली चिंता मनशाक आसूं येवनूच. कित्याक म्हळ्यार देव कोणाक शिक्षा लायना आनी देव कोणाचेर शिराप घालिना आनी देव कोणाक कश्ट येवंक सोडिना. आनी हें पुरो कित्याक जाता? जायते जाण आज निरासपणांत वचून जीवघात करतात. जायते जाणां निरासपण कित्याक तांचेर भावार्थ ना. भावार्थ केदाळा मनशाचो चलता ते ना, जिवंक जायना ताका. भावार्थ ओगडायल्लो मनशाक जिवीत ना, ह्या जिवंक जायना ताका. तो कालेमणी करून घेता. देखून आजकाल पळयतात तुमी इतलीं जाणां युवक प्रायवन सयत जीवघात करचे, पिडेचेर जैत व्हरूंक जायना, पिडा आयली म्हणून वकात करतात, पूण गूण जायना म्हणून जीवघात करचे पुरा तुमी पळयतात. जायती जाणां आमचे इगर्जेतूं सोडून वेतात, हें नाकाच नाका म्हणून, खंयचेय नाका म्हणून. देखून आयकुया, केदाळा आमकां कश्ट येतात, अनवर येतात, पिडाशिडां येता, आमकां ह्या भिरंकूळ कश्टांत आमी मुखार वता. केदाळा देवाचें संरक्षण होगडायल्ल्या वेळार संरक्षण दिता, संपूर्ण संरक्षण दिता. जेन्ना आमच्या खोटेपणा वरी जावंक पुरो, आमच्या पातका वरी जावंक पुरो, आमच्या वायट चिन्ना वरी जावंक पुरो, आमच्या काळजाच्या वायट भग्नात वरी जावंक पुरो, आमच्या सालीद वरी जावंक पुरो, जेन्ना आमी देवाक पुरपुरता, देवाची खोडी काडटा, तेन्ना देव आपलें रक्षण आमच्या वयलें काडटा. पळया जेजूची उतरां पळया, मातेव chapter 23 verse 37-38 अंत, ए जेरुसलेमा प्रवाद्यांक जिशी मारतेल्या आणि तुझे शक्तीन धाडलेल्या दुतांक फातरायतेल्या, जसे एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकट येपंदा एकवटायता, तशें तुझ्या भुरग्यां बाळांक एकवटावंक कितले फावटी हांव आशेलो. देव आमकां तले प्रोटेक्शन दिवंक येता. एक कोंबी पळया आपल्या पिलांक आपल्या पाकट्या भितर दवरता. त्या कोंबयेच्या भोंवतणी पिलां असल्यार मात्र ते सुरक्षीत आसात. ती कोंबयेक सोडून पयस गेल्ल्या वेळार गीद येता, नाजाल्यार आनी कितें येता, ह्या कावळो येता, त्या पिलांक मारून झोपय मारून व्हरता. त्या रक्षण ना, कित्याक कोंबयेच्या लागीं असल्यार त्या पिलांक खातीर कोंबी फायट करता आनी सगळ्या वायटांतले त्या पिलांक राखता. जशें जेजू म्हणटा, तुमच्या भुरग्यां बाळांक तुमकां कितले फावटी हांवें पाकोट्या भितर पिलांक दवरले बरी, तुमकां दवरूंक हांवें आशेलो म्हणटा. आशेलो देव आशेता आमकां रक्षण दिवंक, देव आशेता आमकां प्रोटेक्शन दिवंक. आमी पूण त्या प्रोटेक्शनाच्या भायर वेता, तेव्हा एरिया सोडून म्हळ्यार देवाच्या हजरपणांतल्यान आमी भायर येता, देवाच्या प्रेझन्सांतल्यान आमी भायर येता. ते जाल्यार आमकां सुरक्षीत ना, आमी संरक्षण आमकां मेळना. वायट कितें घडटा केदाळा देव आमचेतान पयस वेता, ह्या देवातान आमी पयस वेता. पळय कितें सांगता पळया, भुरग्यां बाळांक एक कोट कितले फावटी हांव आशेलो म्हणटा, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ आतां देवान सांडला. तुजें देवाळ म्हळ्यार तुका देवान सांडला म्हणटा. जे जाल्यार आमकां प्रॉब्लेमा वयर प्रॉब्लेम येतात, कश्टा वयर कश्ट, निरासपणा वयर निरासपण, कंगाल जाता. एक घडितां कुटुंबांत घडताना जीव छंत नाका म्हणून बघता. कित्या खातीर घडता तर चिंतून पळयल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी, खंयगी आमी सुकोवन पडल्या, खंयगी देवाच्या रक्षणांतल्यान भायर आयल्या, आमी ताच्या एरियांतल्यान भायर आयल्या. देखून ते जाल्यार आमकां अशें घडते आमच्या जिवितांत. जिवीतच नाका म्हाका कित्याक दवरलां सोम्या, एक पटी म्हाका व्हर म्हणून सांगतलीं कितलीं जाणां नात. हें पुरपुरचें न्ही गे देवाक आमी पुरपुरचें न्ही गे. कितले कश्ट कित्याक येता? देव तुका कश्ट दिवंक तयार. तूं देवाच्या मोगाचें भुरगें, तूं देवाचो मोगाचो भुरगो, त्या भुरग्याक देव कांय कश्ट धाडूंक तयार आसा गी तो. तुका कश्टांतल्यान भायर काडूंक, तुका निरासपणांतल्यान भायर काडूंक, तुका सोलवणेंतल्यान भायर काडूंक, तुका रिणांतल्यान भायर काडूंक तो पेसारता. पूण ताच्या प्रोटेक्शनाखाल, ताच्या रक्षणाखाल हांव आनी तूं ना जाल्यार देव कालें करतलो. आसा न्ही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून
कसे कोंबी आपल्या पिलांक पाकटा भितर दवरूंक प्रयत्न करता पेसाडता तसे देव आमकां ताच्या रक्षणा खाला दवरूंक पेसाडता पूण आमी जेन्ना ताचें रक्षण होगडावता केदला अभिषेक आमी होगडायता केदला देवाक आमी पुरपुरता केदला आमी पातक करता ह्या रक्षणांतल्यान आमी भायर येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया द्वितीनियम पुस्तक पळय आमी वाचया 20:3 अध्याय 15वें वाक्य द्वितीनियम पुस्तक 20:3 ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 23 आणि वर्सेस 15 कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुका राखचे खातीर तुज्या दुस्मनांक तुज्या अधीन करच्या खातीर तुज्या शिबिरांत रावून पैन करता तुज्या शिबीर तुज्या घरांत तुझे शिबीर तू वेकालार वेताना तुझे शिबीर ट्रेनार पैन करताना तुझे शिबीर जावंक पुरो त्या फ्लायटार पैन करताना देव तुझे सांगता पैन करता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तुका बिलकुल सांडिना खंय गेल्यार तो तुका सांडना देखून खंय म्हणी तुवें सांडलाय जावंक पुरो देवाक पळोवन काणगेचे आमचे जिवीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून तुझे शिबीर एक पवित्र सुवात जावंक जाय तुवें रावसो जागो एक पवित्र शार जावंक जाय तुवें रावसो सुवात पवित्र जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड तुज्या घरांत वायट आसूं नजो तुज्या घरांत खोटेपण आसूं नजो तुज्या घरांत देवाक मानवनांतले वस्तू तुवें दवरून जिवंक नजो हे सगळे काडूंक आसा जर एका घरांत जर सोरप येतले आसा त्या सोराचे भुयार जालां तुमचें घर जाल्यार खंडीत त्या घरांत देव रावता की तें रक्षणा खाल ना तें घर मोगाच्या बोवाड वेनी देवान सांडलां म्हणून अर्थ तें घर कित्याक देवाक मानवनांतलें त्या घरांत आसा जाल्यार देव थंय रावंक शकना देखून पवित्र पुस्तक सांगता देव सांगता देखून तुजें शिबीर तुवें रावसो जागो पवित्र सुवात जावंक जाय तो तुजे मदें कितेंय नापसंद आसलेलें पळयत जाल्यार तो तुजो सांगात सोडटलो प्रेज द लॉर्ड तुजे तें कितेंय नापसंद साल आसा जाल्यार तुजो सांगात तो सोडटलो पवित्र पुस्तक सांगता देखून आमकां आमींत आमच्यात करण्यांनी आज देवाक आमी ओगडायता देवाच्या संरक्षणा खाल आमी भायर येता आमी संरक्षणा खाल रावना म्हजी आनी तुजी सूख आसात मगाच्या भावा आनी भयणी देखून सर्वेस्पर देव तुजे सांगता पैन करता म्हणटा तूं खंय वेता नाय तू जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 सांगता जोशुआचे प्रवादी पुस्तक 1 अध्याय 9वें वाक्य सांगता सर्वेस्पर देव सांगता तू खंय गेल्यार हांव तुजे सवे आसतलो प्रेज द लॉर्ड भिये नाका धैर्यसानी नाका कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव तू खंय गेल्यार हांव तुजे सवे आसतलो तर जोशुआ सांगता पैन केल्लो देव म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन ना गी या म्हजे सांगता आनी तुजे सांगता पैन करना गी पवित्र पुस्तक सांगता तो पैन करता तुज्या शिबिरांत रावून तो पैन करता तुझ्या शिबिरांत रावण पैन करता देवान तुझे शिबीर एक पवित्र सुवात जावंक जाय देवाक तुवें रावचें घर पवित्र घर जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेन्ना नापसंद कितेंय तुजें तें आसत हें तें देव पळयत जाल्यार तो तुजो सांगात सोडटलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया निर्गमन पुस्तक सांगता 13 अध्याय 20 आनी 1 वाक्य निर्गमन पुस्तक Exodus chapter 13 verse 21 सर्वेस्पर तांचे सवे पैन करतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इस्रायलाची परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान भायर सरता आसतना मैजे तांचो वडील जावन मैजे मुखार वयतालो लोकांक फाटल्यान तो हाडतालो आनी जोशुआ तांच्या सांगत आसलो पूण मैजे तांचो फुडारी जावन आसलेलो आनी सर्वेस्पर तांचे सवय पैन करतालो दिसाक तांकां वाट दाखोवच्या खातीर कुपाच्या खांब्या रुपार आनी रातीक तांकां उजवाड दिवच्या खातीर उज्याच्या रुपार तो तांचे सवे वेतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक मोगाची परसा देवान रचली ही मोगाची परसा अब्रामातावन इजाकातावन जाकोबातावन रचलेली संतती ताची मोगाची परजा एक विंगडीत परजा ताणें रचली दुसरें खंयचेय मेळपण ह्या परजे भितर येवं नजो खोटेपण पुराय येवं नजो म्हणून तांकां एक नवी परजा जावन रचली आनी त्या परजे सांगता देव आसलो आनी तांचे सांगता थंयची येतालो जेन्ना इस्रायल परजा 400 वर्सां इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसतना सर्वेस्पर देव तांचे मागणे आयकता आनी तांची बोब आयकता तांकां सुडका दिवच्याक तांकां तो देवण येता आनी मैजेक विसरून काडटा आनी मैजे मुखांत्र त्या लोकांक थंयच्यान भायर हाडटा आसतना तो दिसाक कुपां रुपार तांकां सावळी जावन तांकां वाट दाखयता राती उजवाड जावन तांकां वाटेन चलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर
तत्त सरेस्पर देव तुझ्या जिवितांत काळोख आसतना उजवाड दिवंक तो नांगी, तुझ्या जिवितांत काळोख दावडोंक तो पावनांगी, तुझ्या जिवितांत काळोख खंयच्या रितीचो काळोख आसा, तुझ्या जिवितांत कसलो काळोख भितर रिगला म्हणून आज हांवें आनी तुवें म्हजें आनी तुजें जिवीत परत ती एक फावटी रिसर्च करचें बरें. खंय आमी आसां, खंयच्या जिवितांत आमी आसां, कसलें काळोखाची कामां आसात गी आमच्या जिवितांत, आनी की देवाक मानवनांतली कामां आमी करते आसां गी, खंय म्हणी देवान म्हजो सांगात सोडला गी. आमी चिंतून पळयचे. सर्वेस्पर तांचे सवय आसलो पयन करतलो म्हणटा दिसाक तांकां वाट दाखोवच्या खातीर कुपाच्या खांब्या रुपार आनी रातीक उजवाडा खातीर उज्याच्या खांब्या रुपार तो तांचे सवय वेतालो. अशें दीस आनी रात तांच्यान पयन करूंक जालें. दिसाक कुपाचो खांबो आनी रातीक उज्याचो खांबो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी लोकां मुकलो केदींच पयस वसनातलो. सर्वेस्पर देव त्या लोकां मुकलो केदींच पयस वसनातलो म्हूण सांगता. जर आज म्हज्या जिवितांत तो केदींच पयस वसना मोगेच्या, हांवें आनी तुवें ताका पयस केला जावं पुरो, हांवें आनी तुवें आमी केल्ल्या त्या ताका मनमनांतलीं कार्यां आमी करून कामां करना, हांवें तांकां तुका देवाक तुवें आनी हांवें पयस केला जावंक पुरो, तो तुजे मुकलो केदींच पयस वसना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. निर्गमन पुस्तक सांगता आणि एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 19 14वा अध्याय 19वे वाक्य, इस्रायली तांचे पौजे मुकल्यान वेतालो. प्रेज द लॉर्ड. आणि तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो खांबोय मुकल्यान वेतालो, तो फाटल्यान येवन रावलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांकां प्रोटेक्शन फाटल्यान, कित्याक फाटल्यान इजिप्ताची फौज तांकां पारदर नेताली. तांकां पारदर नेताली ते दळा कितें, तो कुपाचो खांबो फाटल्यान आयलो आनी उज्याचो खांबोय फाटल्यान आयलो आनी हांकां उजवाड दिलो, तांकां काळोख केलो आनी तांकां सलविले. पळया, जर तुजे दुस्मान देवाचें उतर सांगता, एका वाटेन आयलेले ते तुजे दुस्मान 10 वाट्यांनी पळून वेतले म्हूण सांगता. कित्याक सर्वेस्पर देवान कशें पळय इस्रायलीच्या परजेक ताणें राखलें. देवदूत आपलो जागो बदलून, म्हळ्यार मुखार आसलेलो देवदूताचो जागो फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतालो, तो फाटल्यान येवन रावलो. कित्याक फाटल्यान ती फौज येताली, इजिप्ताची फौज येताली. फारो रायतीचे पारदर नेताले, देखून तांकां काळोख केलो. तांणी घुसपट गोंदळ जावन पडच्या खातीर तांकां काळोख केलो आणि हांकां उजवाड दिलो आणि लोक त्या सुक्या भुंयतावन सरलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मगच्या भावा आनी भयणी, आज तावन आमी त्या देवा खंयच्याय रितीचे दुरसोने आमी सोडया. आज तावन दुरसोंगचे नाका, कित्याक देव बरो देव केदींच पाड करिना. मगच्या भावा आनी भयणी, तुका आनी म्हाका बिलकुल पाड करिना. पाड जाता जाल्यार आमच्या करण्या वरवीं आमी पाड जाता. पाड जाता जाल्यार संवसाराच्या आशा आकांक्षा वरवीं आमी पाड जाता. पाड जाता जाल्यार आमच्या स्वार्थ वरवीं आमी पाड जाता. पाड जाता जाल्यार आमच्या मसरा वरवीं आमी पाड जाता. पाड जाता जाल्यार आमच्या रागा वरवीं आमी पाड जाता. देखून राग, मसर, हगे, जिद्द, स्वार्थ, मानाबे, तंड, पोजडेपण, बेबदेपण, पाणुत्सव, झगडी, माटमंत्रा, पितिसपणा हे पुरा कान घेवन आमी पाड जाता. ते गुणाचे तावन भायर येया आनी देवाच्या संरक्षणाखाला आमी येया. मगच्या भावा आनी भयणी, फटवण पडचे नाका, फटवण पडचे नाका. रायांचे दुसरें पत्र सांगता, 2 किंग चॅप्टर 18 वर्स 17 सांगता, देखून सर्वेस्पर ताचे सवय आसलो. ताणें हातीन घेतल्या सोर कामांनी ताका जैत लाभले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हिजकिया रायाक जैत लाभलें, कित्याक तो आपल्या बापायच्या वाटेन चलतालो. देव कशें सांगतालो तशें चलतालो. देवाच्या उतरा प्रकार जियेतालो. देखून सर्वेस्पर देव ताचे सवय आसलो. ताणें हातीन घेतल्या सोर कामांनी ताका जैत लाभले. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी देवा सांगता आसल्यार, देवा सांगता रावल्यार आमची हर एक कामां जैतेवन जातात. आमकां जैत लाभता ह्या संवसारांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गणन पुस्तक आमकां सांगता, गणन पुस्तक 20 अध्याय 4 वाक्य. गणन पुस्तकांत आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता. आमी एक गडी बोर गणन पुस्तकांत आमी वाचून पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. गणन पुस्तक आमी वाचल्यार ते गणन पुस्तकांत देवाचें उतर आमकां अशें सांगता 21 अध्यायांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो लोक होर दोंगरांतल्यान भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो भोवाडो काडून वेचे खातीर तांबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय सुकली आनी ती देवा आनी मैजे विरोध उलोवंक लागली. म्हणून आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली, आरण्यांत मरूंक
हांगा कान्ना उदक ना आमकां ददोशी करनातलेल्या ह्या कानासो आमकां कांटोलो आयला देखून सर्वेस्परान लोकां मदें विकाळ स्वरूप धरले पुरपुरले त्या देवाक मैजेक पुरपुरले मैजे कडेन झगड्याक रावले कित्याक आमकां हाडलाय कोण तो देव आमकां कित्याक खावंक दिना कित्याक आमकां सगळें देवान दिवन नातलें न्ही तांकां मान्ना म्हणलें खावंक दिल्लें कडपतान उदक दिलें मांस खायचें म्हणटना लोवे म्हणलें खाण दिलें मांस दिलें तांकां ती सुकणीं दिलीं देवान सर्गींचें काण दिलें त्या लोकांक तशें पोशण गेलें आज देवान आमकां तें सर्गींचें काण दिलां आमकां दिलां तें काण आमी होगडावन वचो कित्याक तें जावन आसा त्या पवित्र आत्म्याचें काण पवित्र आत्म्याची सकत पवित्र आत्म्याचें बळ देवान आमकां दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया उत्पत्ती ग्रंथ पळया केन्ना इजिप्तच्या लोकांन त्या देवाक पुरपुरले त्या लोकांचो देवान कितलो मोग केल्लो न्ही त्या लोकांचो कितलो ताणें मोग केल्लो खंयच्या वाटांनी तांकां सोलोन हाडूना गी फाटीं खंयच्या कश्टान जावन तांकां देवान फाटीं हाडूना गी पाराव्याक 10 खर्गां धाडटना तांतले एकच एक खर्ग हांकां लागनातले बरी हांकां सापरेट दवरूना गे लोकांक कितलो लोक 1000 2000 लाखांनी लोक इस्रायल परजा आसली पूण तांकां कितेंच ती 10 खर्गां पाराव्याराच्या आसतना तितल्या सगळ्या त्या लोकांक धाडटा आसतना ताच्या लोकांक ताणें सुरक्षीत राखलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून संवसाराचेर कितलेंय कोरोना आनी कितें मारीची पिडा येवं दीत तुमी जेजूच्या संरक्षणा खाला आसात जाल्यार खंयचीच मारीची पिडा तुज्या तांबा सरसीन येवची ना म्हणून सांगता मगोच्या भावा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भिये नाकात तुमी कोणी भिये नाकात ह्या संवसाराक भिये नाकात ह्या कोरोनाक भिये नाकात कित्याक संरक्षणाखाल रावा देवाच्या संरक्षणाखाल रावा कितें वायट आसा तें भायर काडा तुमच्या घरांत कितें देवाक मानवनातलें आसा तें भायर काडा देवा सांगता रावा देवाच्या संरक्षणाखाल रावा फातकी जिनी सांडूंक प्रयत्न करा करिस्मसो काळ 40 दीस उपास मागणें करूंक आमकां एक अवकाश आसा प्राजित करूंक अवकाश आसा दान धर्म करूंक आमकां अवकाश आसा हो बरो उपयोग करया असो आनी हाचे तान भायर येया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेन्ना आदावन आनी एवेन पाताक केलें आनी तेन्ना सर्वेस्पर देव तांकां म्हणटा आदाव तूं खंय आसाय प्रेज द लॉर्ड सदां न्हीत देव आदाव आनी एवे ते कांदार हात घालून चलतालो तांच्या मदें एदेनाच्या त्या भागेंत चलतालो आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा जेन्ना तांणी पाताक केलें जेन्ना तांणी पाताक केलें ती विणगी आसली तांकां कळ्ळी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्वेस्पर देवान मनशाक विणगी आसली तांणी पळयली तांकां विणगेपण बगलें सर्वेस्पर देवान तांकां विणगे करूनातले कित्याक तांचे देवाचें उतर हांगा पळया देखून देवाचें उतर सांगता हांगा स्त्रियेन आनी सोर्व रितीचे ते पाताक ती भुंय आनी सगळे तांतले तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून हांवें आडवारले रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून भुंयचेर शिरा पडोवन सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्ट वामटीन भुंय पसोवन तुवें पोट भरून तूं भरतलोय ती भुंय तुका कांटे कुंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतली झाडां तूं खातलोय पळया पातका खातीर कळली ते कित्याक तांकां विणगेपण बगले पाता केलें कित्याक न्ही सांग ते विणग्यांनी ते विणगेपण कुडीचें विणगेपण सर्वेस्वर देव सांगना तांकां एक कुरपेशो शेलो न्हेसयल्लो देवान जागांक आनी एवे कुरपेशो शेलो न्हेसयल्लो ती कुरपा तांचे वस्तूर आसले जेन्ना तांणी पाताक केलें ते कुरपेशो सोलो फिंदलो तो कुरपेशो सोलो फाडलो तो कुरपेशो सोलो फिंदून काडलो तांणी आनी ते जाल्यार ताका नागडेपण दिसलें तांकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आमी कुरपेचो सोलो केदाळे होगडावन समोगच्या भावानी बहीण आमच्या जिवितांत कितेंय जावं दी कितलेय कश्ट येवं दी अनवार येवं दी पिडा शिडा येवं दी निराशपण सोलवण येवं दी बिलकुल देवाचेर दुबाव करूं नजो तडेपटी मस्त जाणां कितेंय अनवारांक कुटुंबां देताना काय ना घुसपड गोंदळ पुरा कालें पुरा करतात कशें करतात कालें करतात देवाक मन वता गे पुरा देखून सर्वेस्पर देव सांगता हे तांणी केल्ल्या पातका वरी तांकां नागडेपण म्हळ्यार पाताक तुका नगडें करता पाताक सगळे तुज्या कुरपेचो शेलो तूं होगडायताय पातका वरवीं वायटा वरवीं कुरपेचो शेलो तूं होगडायताय जशें आदावन आनी एवेन तो पातका तांणी केल्ल्या पातका वरवीं देवान दिल्लो कुरपेचो शेलो तांणी होगडायलो कुरपा होगडायली तांणी रक्षण तांचें जावन गेलें संरक्षण ताणें काडून उडयलें देखून ती कश्टान पडली देखून कश्टान पडली प्रेज द लॉर्ड
मागीर सर्वेस्पर देव सांगता जाल्यार तांची बिरमोत चिंता मागीर सर्वेस्पर म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथा 3 अध्याय 20 आनी 1 वाक्यांत सर्वेस्परा देवान तांकां मनशाक आनी ताच्या बायलेक सामड्याची मुस्तायकी करून नेसयली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिची कृपा गेली, देवाची कृपा तांणी होगडायली, देवाची काकूळ तांणी होगडायली, पूण जाल्यारय देव तांचो मोग करता, ताका एक सामड्याची मुस्तायकी ताका नेसयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर देव म्हजो आनी तुजो कितलो मोग करता पळया मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक आमी दुबावचे, कित्याक आज आमकां सलवणी येतना, निराशपण येतना, कित्याक रिणाचे भार मुखार येतना, कुटुंबांत कश्ट येतना, भुरग्यांनी आवय बापाय विरोध येतना घुसपट गोंधळ कित्याक करचो. तर कांय तरी आमच्या मध्ये प्रॉब्लेम आसा. देवाच्या संरक्षणाखाल आमी ना म्हणून अर्थ मोगाच्या भावा आनी भयणी परत आमी आमचे जिवीत बदलून त्या संरक्षणाखाल येजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लुकाचो वांजेल सांगता पळया 4 अध्याय 18 वाक्य. जेजू म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा. देवाच्या प्रेरक आत्म्यान म्हजे वयर सावळी गेल्या म्हणटा. लुकाचो वांजेल 1 अध्याय 30 आनी 5 वाक्यां. देवदूतान तिका जाप दिले, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो. मरियमाचे विशयन सांगता पळया देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमोन्नतीची सकत तुजेर सावळी घालतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून सर्वेस्पर देवाची त्या पवित्र आत्म्याची सावळी आमचेर सदां काळ आसतली. त्या सावळेंत आमी रावंक प्रयत्न करया. ती पवित्र आत्म्याची सावळी, त्या पवित्र आत्म्याची देणी, ती पवित्र आत्म्याची फळां ती आपणावंक पेसाडया आनी पवित्र आत्म्याच्या सावळेंत आमी रावया. कशें मरी माय त्या पवित्र आत्म्याच्या सावळेंत रावली, कसो जेजू त्या पवित्र आत्म्याच्या सावळेंत जियेलो आनी कशें त्या कश्टांचेर ताणें जैत वेलें, कशें ताणें ह्या संवसाराक सुटका दिली त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, तशेंच कशें ताणें ह्या संवसाराचेर जैत व्हरून त्या पदकांत हांव ताणें जैत वेलें आनी ताळण्यांत हांव कशें जैत वेलें त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. तोच पवित्र आत्मा जेजू सत्त पवित्र आत्मा, जेजून घेतिल्लो पवित्र आत्मा, मरियमाचेर देवून आयिल्लो पवित्र आत्मा, तसो पवित्र आत्मा म्हजेर आनी तुजेर देवून आयला. म्हाका आनी तुका त्याच पवित्र आत्म्यान देवान मागला. तो पवित्र आत्मा म्हजे तें तुजे तें आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी. ताका होगडावनचो आमी होगडावनचो. जेन्ना आमी वायट करता जाल्यार ते पाताक जावन आमी पवित्र आत्म्याक होगडायता आमच्या जिवितांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 16 अध्याय 13 वाक्य. आनी सामुएल एका रायाक माखूंक येता. देव सामुएला सांगता वच जेसेच्या घरा आनी थंय वचून तांच्या पुता पैकी एकल्याक तूं माक राय जावन माक म्हणटा. सामुएल तेलाचे शिंग घेतले आनी ताका ताच्या भावा मदलो माखलो. दाविदाक ताणें माखलो आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो. त्या दिसा जेन्ना दाविदाक सामुएलान त्या तेलान माखलें गी तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी तो उपरांत सदांच ताचे सवय रावलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना आमकां पवित्र स्नान दिलां, जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमकां इगर्जे करून त्या पवित्र स्नानान माखलां, आमकां ते तेलान माखलां, राय जावन माखलां, आमकां प्रवादी जावन माखलां आनी विशेष जावन आमकां ह्या संवसारांत सुवार्ता परगट करूंक माखलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ह्या जग जावन राय जावन आनी प्रवादी जावन आमकां 3 मागण्या आमकां पवित्रान मेळ्ळा. दाविदाक ते दीस माखल्या वरवीं पवित्र आत्मा ताचेर देवून आयिल्लो. म्हाका आनी तुका माखले दिसी पवित्र आत्मा म्हजेर आनी तुजेर देवून आयला. दाविद सांगता तो रावलो, म्हजे ते आनी तुजे ते रावुल्लो, पूण आतां खंय गेला म्हूण चिंतून पळयचे. जेन्ना दाविदान पाताक केले, जेन्ना दाविदान हुर्याच्या बायलेचेर नदर मारली, जेन्ना दाविदान हुर्याक झगड्याक धाडून ताच्या बायले कडेन संबंद केलो आनी त्या दीस दाविदाचो पवित्र आत्मा सोडून गेलो. आनी तेन्ना तो कीर्तन 51 तुमी वाचता जाल्यार रडटा आपल्या देवा कडेन, म्हजे ते आसलो पवित्र आत्मा काडी नाका. कित्याक ताणें सावलाच्या जिवितांत पवित्र आत्मा होगडायल्लो ते जाल्यार ताणें पळयल्लें. ताचे थंय खोटो आत्मा दसतलो आनी वत्तू दावीद ल्हान भुरगो आसतना किन्नरी वाजोवन सावलाच्या आंगार आयिल्लो तो खोटो आत्मा धांवडायतालो आनी पवित्र आत्म्या मागतालो. ताणें पळयल्लें सावलाची कितें गत जाल्ली. आतां तित्त गत ह्या दाविदाची जाली. कित्याक एका पातका वरवीं, एका खोटेपणा वरवीं, एका नापसंद साली वरवीं आनी तो देखून मागता आनी पश्चाताप पावता.
पाश्चात्तापावता भक्षण मागता कीर्तन 51 पळया आवयच्या गर्भांत हांव फातकी म्हूण सांगता आनी ताका परत सर्वेस्पर देव पवित्र आत्मा ताच्या जिवितांत परत दिता. ताचे उपरांत दावीद राय इतली झुजान जिखलो तितलो तेद व्हडलो राय दुसरो कोणी ना. हर एका झुजांत देवान ताका जैत दिले. त्या पवित्र आत्म्या वरवीं ताका जैत मेळ्ळे. मगच्या भावानी बहिणी आमकां दिसान दीस म्हणले आमच्या कुटुंबांत झुजां आसात. झुजां खंयची वायट सत्य विरोध झुजां, वायट विशयांत झुजां, संवसाराच्या आशा आकांक्षे विरोध झुजां, आमकां येवच्या ताळण्या वयर झुजां, दिसान दीस म्हणली झुजां आसात. ह्या सगळ्या झुजांत हांवें आनी तुवें जैत मेळ्ळें जाल्यार आमकां तो पवित्र आत्मा गरज आसा. त्या पवित्र आत्म्याच्या सावळे काल आमी रावंक आसा. ते पवित्र आत्मा आमकां केदाळत तो ओगडावणसो ते देवाचें संरक्षण आमकां दिवचो पवित्र आत्मा. कीर्तन 91 सांगता 10 आणि 12 वाक्य 3 वाक्य वाचून पळया. कीर्तन 91 तुम्ही सहज जावन सगळीं घरांनी कीर्तन 91 म्हणटात सहज जावन प्रोटेक्शन म्हणून पळया. कसल्यांत वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंब सरसीन पावची ना. तूं देवाच्या संरक्षणाक आसाय जाल्यार, तूं देवाच्या पाकाट्या मध्ये आसाय जाल्यार, पाकाट्या भितर आसाय जाल्यार सर्वेस्पर देव सांगता कसल्यांत वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा कितें आतां आयल्या तुज्या तंब सरसीन तुज्या घर सरसीन पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या देवदूतांक ताणें आज्ञा दिल्या. देवदूतांक ऑलरेडी ऑर्डर दिला आमकां राखच्या खातीर, आमकां प्रोटेक्शन दिवच्या खातीर. मगच्या भावा आनी भयणी देखून भावार्थान रावया, थिरासनेन रावया, देवाच्या प्रोटेक्शनांत रावया, देवाच्या सावळेकाल रावया, पवित्र आत्म्याचे सणवय आमी काण घेवया. मगच्या भावा आनी भयणी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. पात्राक तुजो पाय आदळणे जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दानियेलाच्या ग्रंथात 6व्या अध्यायात तुम्ही वाचल्यार दानियल प्रवादी आपल्या रायान सांगल्या त्या देवाक आराधन करनातलो. तो 3 पटी सर्वेस्पर देवाक आराधन करतालो. दिसाक 3 पटी त्या मालयेच्या सालांत वचून 3 पटी देवाक आराधन करतालो. पूण रूल अशें आसले की त्या रायान सांगल्या देवाक आराधन करनासतना दुसऱ्या खंयच्याय देवाक आराधन केल्यार ताका शिक्षा सिंहाच्या दोलीन घालचे आनी आज्ञा पायस केल्ली. आणि त्याचे सगळे साकोर सांगता दाळे तुवें अली आज्ञा पायस केले. आज दानियल पळय 3 पटी ताच्या देवाक आराधन करता. तांकां वाचूंक मस्त प्रयत्न करता. कित्याक तो राय दानियल असो बारी मोग करतालो. कित्याक एक कुमोग करतालो तो रायाक. रायाची स्वप्नां सयत सांगतालो, सगळे अर्थ सांगतालो तांकां. सगळे देवताच्या सांगता आसलो म्हण ताका रायाक गोत आसले. पूण ताका बाचाव करूंक पळयता. पूण काले करचे ताणें केल्ले काणून ताका काडूंक जायना. लास्टाक ताका सिंहाच्या दोलीन घालतात. कितले की दीस ताका खाण पिवान दिनासतना त्या सिंहाच्या दोलीन ताका घालता आसतना सर्वेस्पर देव म्हणटा दुतांक दान्ने सिंहाचें तोंड तो भमता. मगच्या भवानी बैली तितलें प्रोटेक्शन त्या दानियल प्रवादीक दिल्लें, तितलें रक्षण तुका आज देव दिता. मगच्या भवानी बहिणी कितेंच ताका पाड केलें ना. आनी सकाळी वचून पळयतना दानियल जिवत आसलो पळोवन सर्वेस्पर देवाक आराधन करूंक सांगता. तुज्या देवाक सगळो लोक आराधन करून दी म्हणटा. राय परिवर्तन जाता, सगळी परजा परिवर्तन जाता. तांच्या अन्य देवांक सोडटात आनी एका अनिजा देवाक सर्वेस्पर देवाक ती आराधन करतात. एका गणिता वरवीं, ताच्या एका दानियेलाच्या विश्वासीपणा वरवीं, ताका असल्या भावार्था वरवीं, ताका असल्या त्या देवाच्या मोगा वरवीं मगच्या भावा आनी भयणी सगळो गांव ते राष्ट्र जिखता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून दानियेलाक मेळ्ळेलें पळया. आनी की तुमी मुखार वेशा जाल्यार सर्वेस्पर देव न्यायकर्त्याचें पुस्तक तुमी वाचल्यार थंय सर्वेस्पर देव आनी की चडांनी आमकां एक विशय सांगता. थंय एकलो मनीस आसलो आनी ताचें नांव सामसोन म्हणलो. आनी देवान ताका एक देणे जावन संवसाराक दिल्लो आनी फिलिस्त्यां विरोध सगळ्यांक झुजोंक आनी सर्व रितीचे झुजोंक ताका फिलिस्त्यांच्या पिकाचो नाश करूंक, तांच्या लोकांचो नाश करूंक देवान विशेष ताका सकत दिल्ली आनी ताची सकत ताच्या केंसांत आसली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हर एक जैत जिखतालो. जर 15वें अध्याय तुम्ही वाचल्यार थंय सर्वेस्पर देवाचे उतर सांगता. ताका इतले सकत आसली की एका गाडवाच्या खाडके हाडान तांच्या मोड्यांची रास केली. ताणें एका गाडवाच्या खाडके हाडान 1000 जणांक ताणें जिशी मारले. कितले गे 1000 जण, 10,000 जणांक जिशी मारले एका खात्याच्या खाडकेच्या हाडान. तर कली सकत आसले
पूण मगच्या भाव आनी भयणी ताच्या जिवितांत कितें जाता ताका तितलें प्रोटेक्शन दिल्लें देवान, कितली ताका कृपा दिल्ली देवान, कितली ताका सकत दिल्ली देवान. पूण एका बायलेचे दलील म्हणल्यार त्या बायल ताचे सांगता येता आनी ताचे कडेन फ्रेंड्स करता, ताचे कडेन इश्ट गतीन येता आनी इश्ट गतीन ताचे सिक्रेट काळन तुज्या बोळाच्या निसारतना तो सांगता म्हजे सिक्रेट म्हज्या केंसांनी आसा, म्हजे केंस कातरल्यार म्हाका बोळ ना म्हणटा. आनी न्हीद दिल्ल्या वेळार दलीला ताचे केंस कातरता. त्या वेळार फिलिस्ती येता आनी फिलिस्त्यागारांक सांगता तो पळया देवाचें उतर सांगता, देवाच्या उतरां फिलिस्त्या आयले म्हूण सांगता. ऊठ फिलिस्ते आयले आनी सामसांव बारी मजेर आसलो. कित्याक हाच्या पयलें कितलो लोक आयल्यार तो जिखलो, सर्वेस्पोर देव ताच्या सांगता आसलो. पूण ताका कळीत नातलें, ताका कळीत नातलें ताचें एनॉयंटिंग गेलां म्हणून, ताची संरक्षण गेलां, ताची कृपा गेला म्हूण ताका कळीत ना. हांव पयलींच्या बरें जिखतलो म्हूण सांगता, हांव पयलींच्या बरें त्या लोकांक नाश करतलो, सांकली न्ही बांदल्यार सांकली हांव तुटून उडयतलो. ताचे भितर तितले ती सकत आसले. पूण कितें जालें ताची केस काडल्या वरी ताका बोळ ना आनी धरलो ताका बांदलो आनी ताचे नाश केले. नाश करतना परत तो मागता देवा कडेन, सर्वेस्पोर देवा परत एक पोटी म्हाका सकत दिया फिलिस्त्यांक नाश करूंक. आनी परत देव ताका एक पोटी सकत दिता आनी सगळें बिल्डींग ताका बांदून घाल्ले खुंद वाळून सडटा आनी सगळो लोक 3000 लोक त्या बिल्डिंगांत आसलो सगळो नाश करून उडयता आनी तोय मरण पावता. जेन्ना संरक्षण देवाचे आमच्या जिवितांत बेता जाल्यार मगच्या भाव आनी भयणी आमकां कश्टा वयर कश्ट येतात, नश्ट जाता, निराशपण जाता, सलवणी येता, रीण जाता, सगळो लोक कुटुंबांत आमकां विरोध जाता, भाऊ भयणी पुरा विरोध जातात. चिंतून पळयच्या मगच्या भाव आनी भयणी आज या करिस्माच्या काळार या आयच्या पास्काच्या काळ येवच्या पयलें त्या फेस्ताक आमी तयार जावन आमच्या एनॉयंटिंग आमी गेन करीचे. परत तें आमी एनॉयंटिंग आमी जोन काणगेच्या मगच्या भाव आनी भयणी खंयची परिस्थिती तुझ्या जिवितांत आयल्यार देवाक सोडी नाका, देवाक पयस करी नाका, देवा सांगता राव, ताच्या संरक्षणाखाल राव. देव तुका राखता खंयच्या परिस्थितीन गेल्यार थंय तुका भायर काडटा, कित्याक तें संरक्षण तुका देव दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देखून आज आमी चिंतून पळय आमच्या जिवितांत खंय आमी तें एनॉयंटिंग होगडयलां, खंय आमी तें संरक्षण देवाचें उगडयलां. परत आमी जोड काडूंक प्रयत्न करया, फाटीं आमच्या जिविताक या रिकलेक्ट करया आमी कितें आसा जाल्यार आनी सगळें भक्षाने मागया. नितळ मनान नितळ काळजान आमी केल्ली सगळीं पातकां वळखून काण घेवन एक नवें जिवीत आनी नवें एनॉयंटिंग, नवें अभिषेक, नवें संरक्षण देवा तावन आमच्या कुटुंबा खातीर जोड काण घेया. जेन्ना तूं संरक्षणांत आसताय जाल्यार तुजें कुटुंब संरक्षणाखाल आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून वायटाक हात लायनाकात, पियोनाच्यान भायर येया, बिडी सिगरेट तंबाखाच्यान भायर येया. हे पुरा बिलकुल देवाचें एनॉयंटिंग ह्या मनशांक मेळना, संरक्षण मेळना. मगच्या भावान भयणी हाचेतान भायर येजे, अरियकल्यांनी खोटे परतावन भायर येजे आनी सगळें एक नवें जिवीत आपणायचें. नवें जिवीत, नवें एनॉयंटिंग, नवें जेरुसलेम आनी नवें काळीज, नवें मन देवान आमकां दिवचें तें आमी काण घेवचें. प्रेज द लॉर्ड. देखून आज तावन तुमी केदींच तुमच्या जिवितांत देवाक दुरसो नाकात, कित्याक देव तुमकां शिराप घालिना, देव तुमकां कश्ट दिना, देव तुमकां निराशपणाक वचूंक सोडिना. देव तुमकां सर्व रितीचें संरक्षण दिता. जेन्ना आमी वायट केल्ल्या वेळार देवाच्या संरक्षणाखाल भायर येता, आमी पातक केल्ल्या वेळार देवाच्या सवलेतावन भायर येता आनी ते दळ आमकां प्रोटेक्शन ना. ते दळ आमकां निराशपण येता, सलवणी येता, जिवूच नाका, कुटाम नाका, भुरगीं नाका, गव बायल नाका म्हणून अंत चिंताप. देखून मगच्या भावा आनी भयणी आज समजून काण घेया, कितली परिस्थिती कसली तुमची येवं दी, देवाक मात्र सोडी नाकात. देवा सांगता रावा आनी तुमी साक्षात जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून एक गडीभर दोळे दांपया आनी मागया, सगळीं आमी सांगता मागया. मोगळा जेसू, आयचे दिसा म्हजें सगळें जिवीत, म्हजें कुटुंब, म्हजीं भुरगीं बाळां तुका समर्पिता. जेजू, जेजू आमच्या कुटुंबांनी, म्हज्या भावा भयणींनी, म्हज्या आवय बापायनी, म्हज्या कुटुंबाच्यांनी, म्हज्या बायले भुरग्यांनी केल्ली हर एक पातकां जेजू हांव भक्षाने मागता. जेजू खंयच्याय रितीनी तुज्या संरक्षणाखाल हांव भायर गेलो जाल्यार जेजू हांव म्हाका बक्षी म्हूण मागता. परत जेजू एक फावटी तुज्या सवळेकाल म्हाका हाड, तुज्या पाकट्या भितर म्हाका हाड, तुज्या आश्रयाकाल म्हाका हाड, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदाराकाल म्हाका हाड आनी एक नवें जिवीत, नवें एनॉयंटिंग, नवें रक्षण, नवें संरक्षण, नवें जिवीत
जिवीत म्हाका फावो कर जेजू आनी अशें तुजे सांगता सगळ्यांत जिवंक आमकां तो फावो कर हे आमी मागता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमेन आमेन.